विजय काँग्रेसीन मर्ज जाल्यार मुगे भाशेन इट इज गुड फॉर विजय, इट इज गुड फॉर द काँग्रेस पार्टी, फॉर बोथ. इट विल बी गुड इफेक्ट. दिस इज अ व्हेरी गुड प्रपोजिशन. म्हणजे हायपोथेटिकल प्रॉपोजिशन तो तातूंत फक्त एक अंदाज म्हणून पळोवया, एक मजा म्हणून पळोवया, पण तातूंत कांयच फॅक्च्युअली अशें तें घडपाचें ना. पॉसिबल ना. कारणूय कितें तें सांगता. एक म्हणजे विजय सारको मनीस जाचे कडेन एबिलिटी आसा आनी एजिलिटी आसा, म्हणजे फ्लेक्सिबिलिटी आसा, तो काँग्रेसीक सध्या परवडना. कारण काँग्रेस इज लुकिंग हिम एज अन पोटेन्शियल कॅन्डिडेट, आणि जो पोटेन्शियल चीफ मिनिस्टर म्हणा किंवा पोटेन्शियल लिडर, आणि जितलो तो स्ट्रॉंग तितलो तो त्या पार्टेक नाका. जर विजय हो इंडिपेंडंट पक्ष धरून रावता, म्हणजे ताचो जो गोवा फॉरवर्ड आसा, जाल्यारच हें अलायन्स शक्य आसा. विजय जे दिसा काँग्रेसीन वतलो, विजयाक सगळे तरेची लिमिटेशन्स येतली, आणि खंय तरी ह्या अलायन्साची सुद्धा सुरवात ही विजयानच केल्ली. म्हणजे जी चर्चा फाटी जाल्ली ती सुरवात विजयान केल्ली. मागीर ताका मनोजान ताका रिस्पॉन्स दिलो, आणि मागीर ताका रिस्पॉन्स काँग्रेसीन दिला, तो सुद्धा स्लो. विजय जो मेरेन एक पुलिंग फोर्स आसा ह्या सगळ्या हातून, तो मेरेन अलायन्स हे पॉसिबल आसा. जे दिसा विजय मर्ज जातलो काँग्रेसीन, ते दिसा विजय हो काँग्रेसच्या बाकीचे जे प्रोसिजरल तांचे जे सिस्टीम आसा तातूंत तो इतको घुस्पतलो, आणि तो सगळो हें जातलो.